भक्तीनूर तुका नावार्थां सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेचितेन्यान सोम्या कितें पाटी आमी दे मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसनाय हाकलाय दयेन तुज्या खालसा मोगान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपाल क्रिस्ता जेजूच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जिवान जेजू तई मोगाच्या बाबा भयणेनो, पास्काच्या काळार जेजूच्या जिवंतपणाच्या काळार आमी आसाव आणि ह्या दिसांनी आमी आयकुची वाचपां प्रत्येक जो मिसा वेळार जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत आमकां साक्षी दितात. जेजूचेर विश्वास दवरूंक आनी विश्वासान घट जावंक आमकां ती जायती आदार दिवन आसात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकतले जेजून आपल्या शिसांक सांगत तशेंच थंय जमलेल्या लोकांक हांव जावन आसा खरें खाण, हांव जावन आसा खरें पिवन म्हूण सांगल्या वेळार जायते लोक ताजे तान पयस गेले, कित्याक तांकां ही उतरां कठीण लागलीं. तो वळ जेजू आपल्या शिसांक विचारता, तुमी म्हाका सोडून वचून चिंतात? तो वळू भगवंत पेद्रू म्हणटा, सोमी आमी कोणा लागीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासान जिविताची. पळय मोगाच्या बाबा भयणेनो, जेजू लागीं आसात उतरां सासान जिविताची मात्र न्ही, तोच आमकां ताजें मांस रगत दिवन आमकां तो पोसता सासणी खाण तो जावन आसा. आजे मिसांत आमी वांटो घेता आसतना जेजूक आमी आयकतले ताका आमी सेवतले. तसो जेजू क्रिस्त आमकां आनीक बावार्थान घट करूं, आमचें जिवीत सदांच ताचेर विश्वास सोडूं आनी सांगातास आमचें जिवीत ताका मानवत असलें जावन जियोंक आमकां आदार दिव म्हूण ह्या मिसावळ्या प्रतिरितीन आमी मागया. आतां आमी केल्ल्या सगळ्या पथकांची काळजी दूख धरया आनी देवा लागचें बोगसाने मागया. काळजांतां दूख धरतल्या बोगसाने दिवच्या तुका बापान दडला सोमिया काकूट कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूट कर. तूं आमच्या खातीर देव बापा लागीं विनवती करताय सोमिया काकूट कर. सर पुजा देव आमची काकूट करून आमची पथकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विश्वास दवरतले आमकां पवित्र स्नानाच्या जोरीन तुवें नवी केल्याय. सोर खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विश्वासीपणान आमी सांबाळूंक तूं समकां तुज्या भुरग्यां मैपासान राख. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार आख्या जुदेयांत, गलिलियांत आनी सामारियांत पवित्र शाबेक शांती मेळ्ळी आनी देवाची बिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी चडत वेतली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून भवार्थ्याची भेट करून आसता लिड्डा शारांत वस्ती करून आसल्या देवाच्या भक्तांशी येवन पावलो. थंय येनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेर लागुल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हणलें, येनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें हांतुळण सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवास्यांनी ताका पळयतच ते समेस्त सोम्या थंय परतले. जोप्पा शारांत ताबिता नांवाची एक बावार्थीन आसली. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करसिल्ली. हेच वेळार ती पिडेंत पडली आनी मरून गेली. तिचें मोडें नाणवण माळयेन त्या कुडांत दवरलें. लिड्डा तावन जोप्पाक चड पयस नातलें.
जोप्पांत आसल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हूण आयकून दया कर्न जाता तितलें वेगी आमचेशी ये म्हणली एक मानवी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रू धाडल्या बराबर उटी गेलो आयलो. तो थंय येवन पावतस तांणी ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. समेस विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालो. दोरकासान ती जिवांत आसतना आपणाक शिवण दिल्ले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागलो. पेद्रून तांकां सकटांक भायर हाडली आनी दिंबेर पडोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोड्याशी घुंवन म्हणालो, ताबिता उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठोवन बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें भावार्थांक आनी विधवींक आपयली आनी ती जिवंत जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोम्याक सतमनूंक लागले. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवपकार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकर, तुजे साकोरणेचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची व्हडवी गाजयतलों. सर्वेस्परा जय जय. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणीक जिवीत दितात तीं उतरां आसात तुजे लागीं. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. भगवजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. काफेर नांवाच्या सिनोगोगांत जेजू शिकोवन दिवन आसतना जेजूच्या शिसां मदले साबार जण हें आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत. ह्या विशयांतच आपणाचे शिस गुणगुण आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वे. तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें मनशात. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकार ना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सतमणांत तसले. सतमणी नातलेले कोण आनी आपणा विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेर तावून सुजाना आसलो. परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण ताजो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात. सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीं वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां सासान जिविताचीं. तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत म्हणलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो, 16व्या शेंकड्यांत जियेल्ली फेरिया गांवची एक कातोलीक रायकुवर्ण तिच्या जिवितांत हर एक दीस जायतीं वरां साक्रामेंता मुखार करशिताली. साक्रामेंत मुखार दिंबेर पडचें मागणें करचें तिका चड मोगाचें जाल्लें. आनी हें पळयल्लें एकल्यान तिका सवाल केलें, तूं इतलीं वरां साक्रामेंता मुखार करशिताय, तुका तें बरें दिसता गी, कित्याक इतलीं वरां तूं करशिताय म्हूण सवाल केल्ल्या वेळार तिणें दिल्ली जाप भोव आपुरबायेची. ती म्हणाली, हांव सासान मोरा पर्यंत हांगाच साक्रामेंता मुखारच रावून म्हजो वेळ करसूंक हांव तयार. कित्याक थंयसर आसा दळबारांचो देव म्हाका सासणीक जिविताचें खाण तो दिता आनी थंयसर आसा सर्गींचें वर्तें भांडार. हाचे मुखार संवसार कांयच न्हय म्हणाली खंय. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, खंडीत जावन साक्रामेंता मुखार मागणें करचें,
येवकसता वांटो घेवचो निजाकी व्हरतें बागसय कित्याक थंयसर आमचो देव आमचो सोमी आमकां मेळटा तोच आमकां सासणीक जिवीत दिता. तर मोगाच्या भाव भयणो, एक सवाल तुमच्या मुखार. एक दुबळो भिकारी कांयच नातलो व्यक्ती एका ग्रस्त मनशा मुखार उबो जाता आसतना तो कितें आशेता? खंडी जावन ताणें आशेवचें वो म्हाका कितेंय दितलो म्हणली विश्वास ताचेर आसा. चिंतया एक वर्त पिडेस्त कठीण पिडे व्हडसो मनीस एका वैजा मुखार रावता आसतना ताची बगणां कसली. खंडी जावन तूं चिंता वो वैज म्हाका बरो करूं शकतलो म्हणले पातीन ताचें तें आसा. ह्या गिमशेल्या दिसांनी आमी आसाव आनी ह्या दिसांनी आमकां ताण लागल्या वेळार कांयच मेळनातल्या वेळार आमी वाटेर सोलोवन वेता आसतना आमकां एक बरे झरीची ओळ या तोड मेळ्ळो तर जाल्यार ह्या झरीची उदक आमकां मुखार मेळ्ळें तर जाल्यार आमी कितें चिंताव? खंडी जावन हें उदक पियेल्यार म्हजी ताण भगतली म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, असलेंत चिंताप खंडी जावन आमच्या सोम्या जेजू मुखार आमी पावता आसतना आमकां बगो जाय. म्हजो देव, म्हजो रचणार, म्हजो सोमी, म्हजो सोडवणदार आमच्या कुडीची मात न्हय, आमच्या आत्म्याची तो ताण बगयता. देखून ताका आमी सदांच आसय जाय आनी ताच्या आनी त्या खातीर आमी सदांच राखून रावो जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. खंडीचो फाटले जायते दिसांनी ही उतरां आमी वांजलाच्या वाचपांत आमी आयकली. आनी जेजू उतरां आयकून जायतो लोक ताका सोडून गेलो म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. संवसारी संगती विशीं मग्न जाल्ल्या जायत्या जाणांक ही उतरां कठीण लागली. आनी तो जेजू आपल्या शिसा सरशीं गुवोवन मोवाळान विचारता, तुमी म्हाका सोडून वचून चिंतात? आनी तो वळू पेद्रून जिल्ली जाप भोववर्ती जावन आसा. तो म्हणटा, सोमी आमी कोणा सरशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासान जिविताची. पेद्रू आनी ताची सांगाती ज्यो सांगाता जियेल्ले ताणें ताजो अणभव तांकां अणभव जाल्लो. तो सांगता ते दीस आनी रात्र वाव उरले आनी खंडीत जावन हो अणभवूच तांकां आज असले जबाब दिवन तांकां आदार दिता. जेजू जावन असलो देवाचो पूत सासणीक जिवीत दिवचो म्हणून पेद्रू आज उक्त्यान सांगता. मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारली तर जाल्यार थोड्यो संगती आमच्या दोळ्या मुखार येतात. आनी पयली जावन आसा, आमी निजा देवाची सेवा करी जाय. पोरण्या तस्तेमेंतांत जोशुआ म्हणल्या बुकांत 26व्या अध्यायांत 15वे वळींत आमी आयकलें तर जाल्यार मोइजेच्या मरणा उपरांत जोशुआ इस्रायल घरांत जतन घेवन आसलो आनी आतां तो जाणटो जाल्लो, म्हातारो जाल्लो. आनी तो वळो तो सगळ्या लोकांक सांगता पळय ताणें एक सवाल विचारता, हांव आनी म्हजें घराणें आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव तुमी कोणाची सेवा करतात ते तुमी आतांच निर्धार करा म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणो, देवान आमकां राखला आनी सांबाळला तोच खरो देव म्हूण जोशुआ जाणा आसलो. देखून लोक आमकां तो सवाल दवरता. आनी आज पेद्रूय जोशुआ भाशेन खरो निर्धार घेता, आमी तुजो पाटलाव करतले. हांव तूं जावन आसा खरो देव आनी खरो रचणार म्हणून पेद्रू आनी ताजे सीस उक्त्यान आज पासरतात. मोगाच्या भाव भयणो, आज आमी आमच्या भोंवतणी नदर्मान पळयली तर जाल्यार सगळो संवसारी वस्तू थंय बुलोवन गेला. संवसारी वस्तूंक, संवसारी ग्रेस्तकायेक, संवसारी नांवाक, पदवेक आज वेंग मारता. सोम्या सांगता रावो जाय, ताची शिकोवन आमी पाळी जाय म्हणलें चिंतप आज पयस आनी पयस वेता. जायत्या लोकांक सोम्याचो पाटलाव करून आज मस्त कश्ट मारचे आमकां पळोवंक मेळटात. असल्या संदर्भार खंडीत जावन आज पवित्र सभा आमकां सांगता, देव जेजू जावन आसा खरें जिवीत आनी आमकां हर एकल्याक ताचे ती सासणीक जिवीत मेळटा म्हणले बसोवन आमकां आयच्या वांजल्या वाचपाक मेळटा. दुसरे लिसांव आयच्या वांजल्या आमी आयकोनच्या भाशेन जेजू जावन आसा खरो आमचो आसरो म्हणून. वय आमच्या सुम्याक सोडून आमी खंय वचून ह्या संवसारांत जेजू वर्ते मनीस ह्या ग्रेस्त मनीस आमकां सूख दिवंक शकतले गी? ह्या सुम्या बरी आमचो मोग करूंक ते शकतले गी? सुम्या बरी आमकां बगसूंक ते शकतले गी? खंडीत ते आमकां कांयच करूंक शकचे नात. पूण सुमयेक मात आमकां सगळें दिवंक शकता. संवसारांत जाणटे आनी अधिकार आसले मनीस आसात, तांचेर फातीन आमी तांचो फाटलाव केलो तर जाल्यार खंडीत जावन आमी काळोखान बुडटले. हांव ह्या आमचो धर्म सोडून आमकां मस्त कठीण कश्ट मारता. ही उतरां कठीण म्हणून आमी सोम्याक सोडून गेले हांव तर जाल्यार आनी दुसरो धर्म आमी धरलो तर जाल्यार यमखंडाची वाट खंडीत आमकां राखून रावतली. ह्या संवसाराक आमी बुरले हांव तर जाल्यार संवसाराच्या आशा पाशा म्हणून आमी ताच्या फाटल्यान गेले हांव तर जाल्यार संवसार आमकां सासणीक तृप्ती दिवंक शकचे ना. असल्या संदर्भार जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा खरें जिवीत. कोण म्हजें उतर आयकता, कोण म्हाका शेवता, कोण म्हाका खाता, ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. तिसरे लिसांवाच्या आमी आयकतले मोगाच्या भाव भयणो, जेजू मात्र आमकां सासणीक जिवीत दिवंक शकता.
जुआंवच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 25वी आनी 26वी वळ अशें म्हणटा, हांवूच पुना जिवंतपण आनी जीव, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जीव येतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मरचो ना. ही जेजूची उतरां आज आमकां खचित करतात की जेजू थंय संपूर्णता आसा, संपूर्ण जिवीत आमकां मेळटा, आनी कोण ताचेर फात्ती येता आनी बरो वचता ताका सस्नीक जिवीत फावो जाता. खंडी जावन मनीस संवसारांत मरतलो, संवसार ताका आखेर जातलो, पूण सर्ग ताका उक्ते जातलो आनी थंयसर आपणें जिवीत तो मुंदासून वेतलो. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज मिसाक आमी हांगासर हजर जाता आसतना देवाचें उतर आमी आयकल्या मात्रणी थोड्याच घडयांनी जेजू की आमी स्विकार करतले. हांव खंडी जावन वो जेजू जावन आसा सर्गींचें कान आमच्या संवसारी पैनांत आमकां घटाय दिता मात्रणी आमकां ससनाक सर्गींची वाट तो दाखोवन दिता. आज हांगासर आमी हजर जाल्यो आमी सोम्याक आमी आयकत आसतना सोम्या शेवता आसतना उगडास दवरया. जेशिवान कितें म्हळें, हांव आनी म्हजें घराणें खऱ्या देवाची पुजा आमी करतले, हांव तुजो फाटलाव करतले. हांव पेद्रून कितें म्हळें, सोम्या तुजे लागीं आसा उतरां ससाण जिविताची, आमी खंयसर वचूं तुका सोडून म्हण पेद्रून म्हळें. आज म्हजी आनी तुजी जबाबित्त जावंक जाय. तूं सोम्या तूं जावन आसा म्हजो खरो देव, म्हजो रस्तनार, म्हजो सोडवणदार, म्हजो सांबाळणार. खंयसर आमी वचूं तो जेजूचे विश्वास आमी दवरया. तो जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका आत्मीक भलायकी दितलो, तो कुडीची भलायकी तो आमकां दिता. आमकां सदांच राखो आनी सांबाळून आमच्या बावार्थांक घट करूं म्हणून ह्या मिसावळ्यार आमी मागया. आमेन. Tuge Bapa Undo Goaso Takabos Kalsintlo Foram Chawavraso Servo Samche As Betaitam Unya Vaina Soe Dăin स्वीकार कर मोन मागता बापा तुझी भुरगी. म्हज्या बोबीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सौर पुजा देव बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोदे मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी होगडायत ना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर खाळी आनी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तूं आपलें अर्पण करीत आसा, तोच आमचो शारोती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मागलोलो आनीक तो मरणा, पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस म्हणून सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो, तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्यास सांग दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सस्नीक खरडाचें हें रगत, पतकांचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशा पसोत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवांतपणासो आज आमी भक्ती बुडळास करताव आणि वो जिबेत असो उंडो आणि सोडूनची खाल तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कुडा रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांस आमच्या बगियोन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांत असो बरोस मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी दिश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार देवाची मे सांगाती बगे जुजेतीचो पती बगेवन दमदूत आणि सोरकाळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तांक बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू बरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपरान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणोया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जाव, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया गुण जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें बरवशन नोत्रेतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळती सरपतकांतली सुटय आणि सोराकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राज उडके चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय म्हजो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ताच्या जेवणाक ह्या मेजाबंदी हजर आसाव ती आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें बग म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली.
केलो म्हाका तुमी काम दिले हांव तानेलो तेन्ना पियेन दिले म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा संवसारार म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा म्हजे खरे पाटलावदार जाया हांव मुखेलो म्हाका तुमी काम दिलें हांव तानेलो तेन्ना पियेन दिलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा दयाळ्यान तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळ्यान आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुना जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सरपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वसुन्यात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा आलेलुया आलेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया कार्मेल साहेबिनीचे नोवेन ये भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हूण वखणटाव आपणाकच चरण दशी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम कळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली गरजे आकांता वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कतनातले अंकवारी कार्मेल तांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण पोरांतले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दड पातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सोर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरताव एक घडीभर सगळ्या आमच्या गरजां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन जायतीं जाणां विविध रितीच्या पिडे शिडींनी वळवळटात कश्टांनी आसात कोरोना वरवीं जायतो लोक वळवता जायतो लोक मरण पावला जायतीं कुटुंबां देदोसपोर जाल्यांत ताचो उगडास काडून तांच्या खातीर प्रत्येक जाण आमी मागया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मोरी माय मागीर आमी मागया तीच मोरी माय आपल्या पुता मारिफात आमकां बोळ दिवं आदार दिवं धैर्यान बरो आनी आमच्या सर कश्टांनी आमकां निवार म्हूण आमी मागया उगडास कर ये बोधायाळ्या अंकवारी मोरये तुज्या आश्रयाक धांवुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकोंक ना हे पातयेन दैरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता अंकाराची अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन
नमान मरिये कृपेन बरले सम तुझे संगता स्त्रियम तो तु सुदे वर्ष दवी फॉल तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मरिये देवाचमय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणीये आम्हा बसून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरले सम तुझे संगता स्त्रियम तो तु सुदे वर्ष दवी फॉल तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मरिये देवाचमय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणीये आम्हा बसून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरले सम तुझे संगता स्त्रियम तो तु सुदे वर्ष दवी फॉल तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मरिये देवाचमय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणीये आम्हा बसून विनंती कर. प्रार्थूया. ये भगवंती मोरये कार्मेल राणीये आमची आवय तू जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडल्या स्वरूप करांक अर्गां दिता. वडा फातीरेन तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सवर गरजा आनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर मागता. तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Carmel dongraवयले सायबीनी नामान तुका शारोतीनी संसाराची तू राणी पावन करी पयनारीची देवा कुशे खालती मान घालो सोडवून दारा संसारा दिलो सर्ग सोसून मोगान वागयलोय मिसा वावरा तयार केलोय कार्मेल दोंगरावयले सायबीनी नामान तुका शारोतीनी संसाराची तू राणी पावन करी पयनारीची मुगाळ पुत्रा सोमे अंकुआर मुरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे करवेन निवार कामाचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.